नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। बोळा जाले उपरांत गोंयकाचेरच गोंयांत भितर सरपाक एंट्री फी लावपाचो सरकाराचो विचार रद्द, नवी अधिसुचोवणी काडपाचो निर्णय, शेजारी जिल्ल्यांतल्या गाडयांचेर मात फी। कावऱ्या खणी वयले मीन परत मेजचे लोकांची मागणी, मुख्यमंत्री म्हणटा मीन येरादारी चालूच उरतली। बेकायदेशीर मिनाचो विषय फाफडून उडयता म्हणून कावरेकारांचो मुख्यमंत्र्याचेर आरोप। रनवे सारको करूंक 6 म्हयने दाबोळी विमानतळ फकत 8 वरां उक्तो दवरपाचो नौदळाचो निर्णय, पर्यटनाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय, 14 वरां मेकळीक दिवची अशी विमानतळ प्राधिकरणाची मागणी। राय अमोरा एक्सिडेंटात 6 जखमी मदले एकल्याक मरण, परत एक्सिडेंट जातात म्हणून रायचो लोक चळावलो, 2 दिसां भितर उपाय काडपाचे अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याचे उतर। गोयचे वेगवेगळे आंब्याचे जातींचो पणजे मँगो फेस्टिवल, तरेतरेचे आंबे, आंब्याचे जिनस, आंब्याच्यो कलाकृती, आंब्याचे महोत्सवात पळयात 1600 आंबेकारांच्यो 60 जाती। खबरो विस्तारान। गोंयच्या गाडयांक एंट्री फी लावपाचो विचार सध्या सरकारान रद्द केला। गोंयकारांकच गोंयांत भितर सरपाक सरकार फी लावंक सोदता म्हणून गोंयभर बोवाळ जालो। ते उपरांत सरकारान नमतें घेतलें। एंट्री फीच्या पयलींच्या अधिसुचोवणेंत कांय चुको आसात त्यो सुदारून नवी अधिसुचोवणी काडटले अशें म्हणून सरकारान हें प्रकरण निस्तरपाचो यत्न केला। शेजारी जिल्ल्यांतल्या गाडयांक मात ह्या फावट एंट्री फी लागू जातली। तांच्या खातीर म्हयन्याळे पास करून सूट दिवपाची येवजण आसा। भायल्या गाडयां बरोबर गोंयच्या गाडयांक एंट्री फी लावपाचो विचार गोंय सरकाराचें PWD खातें करतालें। तशी अधिसुचोवणी काडून खात्यान ही गजाल लोकांचो अदमास घेवंक म्हूण वाऱ्यार घाली आनी सोमारा सावन सगळ्याक खवदळ पडलो। आपल्याच राज्यांत भितर सरपाक गोंयकारांक फी फारीक करची पडटली हाचेर प्रुडंटान उजवाड घालतकीच गोंयभरच्यान प्रतिक्रिया येवंक लागल्यो। फेसबुकाचेर तर लोकांनी सरकाराक अक्षरशा उजरायलो। राष्ट्रवादीनूय ती अधिसुचोवणी फाटीं घेवची म्हूण विशय काडलो। Take strong objection to a notification that is being issued by the PWD does not exempt vehicles that were earlier exempted which were registered in Goa for the toll. Sarkaran utor dilele ki goinkarank ami tax culture. Withdraw this notification and let that 10 January which was also opposed by us, then let that continue as it is. लोकांकडल्यान आनी राजकीय मळावेळ्यान प्रकरण आंगलड आयिल्ल्यान PWDन गोंयच्या गाडयांक एंट्री फी लावपाचो विचार तकलेंतल्यान काडलो। त्या अधिसुचोवणेंत चुको जाल्ल्यो। PWD आतां नवी अधिसुचोवणी काडटा अशें सांगून PWD मंत्री सुदिनान प्रकरण मारून व्हेलें। फायल पुटअप करपाक लायल्या गोंयच्या गाडयो तातूंत ना इतले काडून उडयले आसा जाल्यार सुद्दां काडून उडयले। You won't be in favor of that. You are not in favor. Nobody is in favor of that. Not me. Nobody. ना गोंयच्या गाडयो हें आशिल्लें न्ही मदीं जो पळय आमचो कोड ऑफ कंडक्ट चल्लो तेन्ना ती फायल पासिंगा गेली आसता। चुकोन गेले गोंयच्यान हांव पळोवंकूच ना जाल्यार म्हाजे म्हायती प्रमाणे गोंयच्यो गाडयो तातूंत ना। शेजारच्या जिल्ल्यांतल्या गाडयांक मात ह्या फावट एंट्री फी लागू जातलीच म्हूण ढवळीकारान स्पश्ट केलें। शेजारचे कर्नाटक, महाराष्ट्रांतल्या जिल्ल्यांतल्या ट्रान्सपोर्टरांनी आवाज चडयल्ल्यान तांचे कडल्यान सरकार घेना आशिल्लो। तांकांय आतां म्हयन्याळे पास करून सूट दिवपाची येवजण सरकाराच्या तकलेंत घोळटा। All other vehicles, those who are left out from nearby states, which were given which Karwar, then your Belgaum, or say Sindhudurg area, Kolhapur area. तांकां सगळें घेतले जांकां कोणा डेली येवपाचें आसा let them take the passes, monthly passes. But with discount and all. Of course, discount and all. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। कावऱ्या खणीचेर आशिल्लें मीन परत मेजचें अशें कावरेचे लोक मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात, मात मुख्यमंत्री आयकून घेना। मागणी मान्य केली ना जाल्यार तांचे कडेन आशिल्ले मिनाच्या येरादारी विशींचे पुरावे सुप्रीम कोर्टाक दितले अशी शिटकावणी कावरेच्या लोकांनी दिल्या। कावरेचे लोक मंगळारा मुख्यमंत्र्याक आनी खण संचालकाक मेळ्ळे, मात दोगांय कडल्यान तांकां जाय तशी जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान लोक आनीक फुर्योज जाल्यात। कावऱ्या मीन येरादारी करतना गांवचे ट्रक लावंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ले कावरेचे लोक मंगळारा सकाळीं पणजे येवन खण संचालकाक मेळ्ळे। मिनाच्यो ट्रिपी खंयच्या ट्रकांक दिवप तें खण खातें पळयना।
जो पावणेक माल घेता तो ट्रकांच्या कॉन्ट्रॅक्टराक नेमता. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश पाळटात काय ना इतलेच खातें पळयता म्हूण खण संचालक प्रसन्नान कावरेकारांक जाप दिली. खणीर बेकायदेशीर मीन आसल्यार मात ती सगळी येणावळ सरकाराचे तिजोरेंत येतली म्हणपाचें उतरूय ताणें लोकांक दिलें. एस्टिमेटेड एक्सट्रॅक्टेड आयर्न ओर केल्लो आसा पळय ना, एस्टिमेट केल्लो आसा तो त्या प्रमाण नाच. कित्याक आमच्या वर्कर्सा प्रमाणे तें एक डंप असो आसा की जो आयर्न ओर पूण तेजेर उतल्यान रिजेक्शन घालून तो डंप म्हणून दाखोवन दिल्लो आसा. आमी डायरेक्टराक सांगलें की चल आमी आत्ता या, आमी तुमकां सांगता, आमी त्या गांवचे विलेजर्स आमी तुमकां दाखोवन दिता की बाबा पळय हांगा आयर्न ओर लिपोवन दवरलो आसा. तेन्ना डायरेक्टर म्हणटा की तुमी आमचे कडेन जें कितें हें आसा तें तुमी आमचे कडेन पावया, आमी करता. आपूण कन्सर्न मनशा हें करून आमी त्यो क्लॅरिफाय करून घेता. पूण तो पर्यंत जो ट्रान्सपोर्ट जो चालू आसा पळय न्हू तो बरोवन मेकळे जातले. आमकां एकूय आमच्या क्वेश्चनाचेर रायट आन्सर मेळ्ळें ना. इट इज नॉट पॉसिबल टू mix dump or subgrade ore along with the auctioned ore, because every ton is measured on weigh bridges which are manned by the department's representative and representative of bidder and the previous leaseholder, as they have some rights over the consideration. आजपर्यंत ह्या डिपार्टमेंटान खंयचोच ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्लो ना आनी तो म्हाल व्हरपाची संपूर्ण जबाबदारी ती रिस्पेक्टीव बिडराची आसा. खण संचालका कडच्यान जाय तशी जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या कावरेकार वचून आल्तिनार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. कावरे खणींचेर गुड्डुलो सावां चल्ल्यात म्हूण तांचो आरोप. पूण जेन्ना आमी सायट इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी ज्यो एक्चुअल इलिगॅलिटीज आमकां कळोवन चुकल्यो की थिंगा जो 2.73 ओर एक्सट्रॅक्टेड ओर आसा अशें डायरेक्टर ऑफ मायन्स म्हणटा. तो एक्झॅक्ट क्वॉन्टिटी ना आसा थंय मोर दॅन दॅट. CM म्हणटा कितें बरें आसा म्हणटा तो 2.73 आज तो आपूण ऑप्शन करतलो पूण तेजे भायर जर उरता तो गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी न्हू गो म्हणटा. तें म्हणटा आपूण पळयता. आमकां जे डायरेक्टरान सांगलें पळय न्हू ते आमकां सारकें सॅटिस्फॅक्टरी आमकां तो आन्सर दिवपाक शकलो ना. आमी तेजेर सॅटिस्फाय ना. आनी आतां CM जेन्ना आमी CMा कडेन उलोवपाक गेले तेन्ना CM टॉपीक डायवर्ट करपाक पळयता. रिमेजरमेंट डिमांड केला पूण CM सांगता की ते रिमेजरमेंट करपाची गरज ना. जसो ओर वयतलो पळय न्हू तसो आपूण नोट करतलो आनी जो उरता तो आपल्या ताब्यान घेतलो. CM जर आमचें कांय आयकून घेना जाल्यार हें जें कितें आमचें आसा पळय न्हू जावं हे फायंडिंग्स आसा तें सुप्रीम कोर्टाक पावयतले. आतां CM एग्री जाता. तो म्हणटा तुमचे ट्रकय घेवया, तुमकां एम्प्लॉयमेंट दिवया, प्लस तुमचे गांवचे जें कितें डेव्हलपमेंट आसा तेंय बी करया. पूण हेजेर कांय उलोवपाक रेडी ना. मात मुख्यमंत्र्याच्या जापेन ते सातिस्वेत जाले ना. मुख्यमंत्र्यान तांकां परत बुधवारा सांजे आपयल्यात. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. दाबोळे विमानतळाचो रनवे सारको करपा खातीर फुडल्या पर्यटन सिजनांत विमानतळ फकत 8 वरां खातीर उक्तो दवरपाचो निर्णय नौदळान घेतला. सप्टेंबर ते फेब्रुवारी मेरेन हें काम चलतलें. ताका लागून गोंयच्या पुराय पर्यटन सिजनाचेर वायट परिणाम जावंक शकता. विमानतळ 12 ते 14 वरां चालू दवरूंक मेकळीक दिवची अशें आतां विमानतळ प्राधिकरणान नौदळाक बरयलां. मात अजून नौदळाची जाप येवंक ना. So we are requested, instead of 8 hours, we requested the naval authorities to increase to 12 to 14 hours. Now we are waiting the reply from the naval authorities. Naval authority, we have discussed these issues, but the runway recarpeting work cannot be carried out during the monsoon period. It can be done only good sunlight period only. So coming 5.5 months we cannot able to, like Navy cannot able to carry out any runway carpeting work. AirAsia already approached our headquarters to have the old terminal building for their hub operation. Of the building will be, if the parallel taxi track has been constructed, then we will be demolishing the half of the building. Like domestic section will be demolished, international will be given to the AirAsia operation. If it is okay, then the BCS will give the clearance. Another 1 or 2 months the car parking will be put in for operation. There is new airlines are trying to come, like Air Costa, AirAsia are planning to operate at Goa airport. Coming days will have the more operations, and tourist visa and arrival facility also will be introduced. It will attract more chartered flights and passengers towards Goa. This coming season will have the good passenger movements.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.